बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्तांक वर्त्या कृपेचो दीस हांव मागतां. आज जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त आमी संतोश पावता. सांगातच सांत जॉन मेरी वियानीचें फेस्त 2 दिसां आदीं केलें देखून आज याजकांचो दीस जावन सबार जाग्यार संभ्रमतात आनी याजा खातीर मागतात. आमी याजा खातीर मागया. तशेंच आज आमी विशेष रितीन मागता जो कोण जन्म दिवसाचे वचून आसात तांचे सांगात आमी संतोशी पावता. श्याम कुर्विल्ला कलिना. फर्स्ट बर्थ एड्रिया लोबो मैंगलोर. रोशन मोंतेरो मुक्का. फर्स्ट बर्थडे क्लेर डिसोजा दुबई. 14th बर्थडे ऑफ अक्षर डिसोजा ताळीपाडी. लाविना फुटाडो मुल्की. जूली डिसोजा शारजा. सुनीता तावरो वलेन्सिया. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत देवान केल्ली वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्यां वर्णून तशेंच तांणी मागलेलो उपकार मेळ्ळेल्या पासून. आलिस मातायस पिलार. विक्टोरिया डिसोजा कुंदापूर. स्टॅनी रेगो कारकळा अत्तूर. डोरा डिसोजा मियार. नेथन अल्मेडा कुंदापूर. पवित्र आत्म्याच्या मानाक विल्फ्रेड डिसोजा संपिगे. हेलेन अब्रियो संपिगे. स्टीवन डिसोजा पेरमनूर. राहुल मेंडोन्सा मुक्का. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत विन्सेंट रुपर्ट पिंटो आनी कुटुंब मुडबिद्री. लिंडा डिसिल्वा दुबई. मरियमायेच्या मानाक आयरीन अल्मेडा उद्यावर. रीटा चर्च पकाडी. फेबियन पेरिस बाट गार्डन. सेलिन पिंटो मुल्की. ग्रेगरी विन्सेंट रोड्रिगस आनी कुटुंब मुंबय. प्रज्योत डिसोजा सिरवा. फॉर द फेवर्स रिसीव्ड मारिया डिसोजा किन्नीगोडी. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत क्लिटा सुवारेस कल्याण इस्ट. मरियमायेच्या मानाक आनी समिया जेजूच्या मानाक पियुस रोनाल्ड कुटिनो मुलुंड. सावियो डिसोजा वकोला. सबार जाणांनी हांगासर साक्ष दिल्या. पिडा गुण जाल्या. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलां. चिकित्सा फळां बरी जाल्या. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. सर्जरी जाल्ले घाई गुण जाल्यात. कुडींत असले विशेष दूख उणी जाल्या. कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आयला. जागो आस्त बदीक ते वांटे कडच्यांत जायत्या वर्सां जावन आसले तांचे मदें आसले मनस्ताप पयस सरोन दैवीक रितीन आराधना मिसाच्या दलितून धरी कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आयला आनी कुटुंब सांगाता मेळोन वावूर नासात. भुरग्यां बेबतेपण रावलां. भुरगे बरे जाल्यात. तरणाटे हांगासर रितीर केल्या द्वारे बरे जाल्यात. भुरग्यांचे देणे लापनांतल्यान भुरग्यांचे देणे लाभलां. बाळंतेर बऱ्या तरान जावनच्याक दुबाव आसलो दाक्तेरांक पूण बऱ्या तरान जावन भुरगीं आवय आनी भुरगीं वय बऱ्या भलायकेंत आसात. ह्या सर बऱ्यापणा पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्यासां पासत मागया. दैवीक जाणवाय डिवायन विजडम आनी दैवीक मोग आनी बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळच्या खातीर रायलन पेरेरा ताणे. तशेंच दैवीक जाणवाय आनी दैवीक मोग बरी भलायकी आनी पवित्रपण आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळच्या खातीर ॲरन पेरेरा ताणे. अजापानी पिडा गुण जावच्या खातीर सँड्रा दोंबिवेली फॉर मिराक्युलस हिलिंग. आश्वित डिसोजा ताळीपाडी. बरी भलायकी लाभच्या पासत जसिंता डिसोजा ताळीपाडी. बरी भलायकी लाभच्या पासत ग्रेसी फेर्नांडीस सरापाडी. हांच्या सर्त्या सांग खातीर आमी मागया. सकाता हेलेन अब्रियो आनी कुटुंबाच्यांनी संपीक येतावन तांच्या कुटुंबांती बरी भलायकी लाभच्या पासत. तशेंच सर्जरी जावची आसा तंत्राकांटीची आनी गर्भाचे युत्रास काडचें. तशेंच सिस्ट आसा व्हडल्या आनकिटीन कॉलॉन कॅन्सर ताची सर्जरी. तशेंच लंग्साचे समस्या आसात त्या पिड्यांतले तांकां निवारच्या पासत. किडनींत व्हडलो सयत फातर आसा. तो फातर बऱ्या तरान भायर येवच्या खातीर त्या चिकित्से द्वारे आनी गॉल बॅडरांत आसलो फातर तातोय भायर येवच्या पासत. आनी पाठीच्या कण्याचे दुखी तावन गुण जावच्या खातीर जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या खातीर जैलांत आसलो एकलो व्यक्ती ताणें बेगीन सुटका जावन फाटीं येवच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी सर मरण पावल्या पासून मागया. देवादीन सेलिन डिकोस्टा मिरा रोड. देवादीन रोशनी राज मैंगलोर. देवादीन अरुण
Mangalore, देवादीन Anastel D'Souza, Permanuru, देवादीन Christine Permanuru, first death anniversary, Simon Abro, Vasai West, देवादीन Marcin Montero, first death anniversary, Mangalore, कुटुंबा सर्वला समेस्तन उडास करता Xavier D'Souza, Wakola, देवादीन Rochelle, Velma Lobo, first death anniversary, Rocky D'Souza, Kinnigoli, देवादीन Luis Pinto, Anekere Karkala, देवादीन Masti, आणि नारायण ताळीपाडी देवादीन दल्या कुटुंबांच्या सर मलगण उडास करता ऑसवर्ड जेसिंता डिसोजा तालीपाडी देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा तालीपाडी देवादीन डॉमिनिक ट्रीजा मॉरस अँटनी आणि अँजेलिन डिसोजा बेंदुरू देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी देवादीन सिरिल पत्रावो पेरमुदे देवादीन जोसेफ फर्नांडिस मुल्की देवादीन थॉमस आणि जुलियाना लोबो पुत्तूरू सेकंड डेथ एनिवर्सरी जॅक्सन रेगो देवादीन कॉसेस तावरो बजपे देवादीन बेनेडिक्ट लसरादो देवादीन पैट्रिक रेगो देवादीन ब्रिजित रेगो देवादीन इसिडोर मार्क डिसोजा मुदरंगडी कुटुंबा सरलेला समेस्त उडास करता हेलेन एब्रियो निटोडी देवादीन लुईस आणि लिली डिसोजा निटोडी देवादीन जराल्ड पिंटो शिरवा कुटुंबा सरलेला समेस्त उडास करता ग्रेटा पिंटो शिरवा देवादीन जुलियन डिसोजा विजय देवादीन Kaitan D'Souza Omzuru, देवादीन Albert आणि Florin Rodriguez Kalamandkur, देवादीन Carmen Elias आणि Valerian Cardoza Karkar, देवादीन Bonaventure Rodriguez Mangalore, देवादीन Flora Rodriguez Mangalore, देवादीन Robert Rodriguez Mumbai, देवादीन Jacinta Rodriguez Mumbai, देवादीन John Andrew Rodriguez Mumbai, देवादीन Joseph Rodriguez Mumbai, देवादीन Philip Dias Mumbai, देवादीन Rakesh Tavro Mangalore, देवादीन देवादीन दल्या बनविच रोड्रिगस आणि कुटुंबातल्या सर संध्यांचो उडास करता ग्रिगरी विन्सेंट रोड्रिगस आणि कुटुंब मँगलोर शासनाचो विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानी ते विषय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस पावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानी विषय घेवन दी आमेन सर्वच पौरा आमच्या मोगल रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगल पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून चुकारा बलिदान मानून घे देण्यात दातारा उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या चिणी ताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावन तुझे काम शिक्षा कोतमिगली साव मागता तुझे बेसाव प्रेरीत जावन तुझे काम शिक्षा कोतमिगली साव मागता तुझे बेसाव सर्वच पौरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा निंदीदारा आमच्या वडमून चुकतारा बलिदान मानून घे देण्यात दातारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सभय आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या प्रत्येक रितीन पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची परब व्हडा दबाज्यान आचरसिता सुमयाच्या जिवितांत जाल्ले ते वैभवाचे आचरण तो सर्गीचो प्रकाश महिमे बरीत येणे ते परगट जाल्ले आमच्या जिवितांत तीच महिमा सदांनीत परगट जातली आणि त्या खातीर आमी सदांनीत आमची जिणी देवाक मानता तसली जावन ह्या संवसारांत जियोंक आसा म्हणलें सत हे आचरण उगडापें करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आनी आईची वासपां आमी नियाळटा आसतना त्याच सर्गीच्या वैभवान जेजू परजळीत जाल्लो धव्या नेसनान परजळीत जावन ताच्या भोव लागशिल्ल्या शिसांक पळोवंक अवकाश लाभल्लो आमी आयकतेल्या त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवा स्वादार आनी कृपा आमी मागया सदांच आमी आमच्या जिवितांत जेजूच्या रुपांतराचेर आदारीत जावन ही आमची जिणी सोम्याची महिमा आमच्या जिविता मुखांत नावाडचे खातीर
गरजेच्यो सगळ्यो संगती बावाडटाक प्रमाणे करूंक तोच सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते फावटी ह्या जेजूच्या रुपांतराचेर आदारीत जावन आमी आमची क्रिस्ती बावाडती जिणे जियोंक सुकोन पडल्या. त्या सर्व सुखी खातीर ह्या वक्ता मौनपणी देवाचे बोगसाणे मागया आनी हे मीस फावती परी भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका गीत वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा रुपांतरलेले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बावार्थीर केलो. त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केले. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन सर्गार ताचे महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव पळयत आसतना शिवासनां
एका जाग्यार दवरली आणि एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमाबरी धवी आणि ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळ. ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आणि ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी. ताचे मुखार थावन एक उज्याची न्हंय वाळटाली आणि हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आणि 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आणि पुस्तकां उगडली. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणटे अशी आयलो आणि ताका ताचे अशी वेलो. ताका दिली पदवी महिमा आणि रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आणि राष्ट्रां ताची सेवा करताली. ताची पदवी ससनांची पदवी. ती केदींच सोमची ना आणि ताच्या राजवडकेचो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. सगळे प्रेथोमे तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासो. दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगू. कुपाणी काळोख वसता ताचे भोवती. न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुन्या. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार वै सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेना परी काढता. मळप ताचे नितीवंतपण परगडता. सर्जनांगा देखता ताची महिमा. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. तुमच सर्वेस्परा संसाराचो सर्वाधिकारी. सरदेवा मोदे अत्युन्नत म्हणटास तोच तूं. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. साम पेद्रूच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारान विणलेली गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. ताचो वैभव आमीच तुमच्या दोळ्यांनी देखलेलो आसा. निजायकी देवा बापातावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवातावन ताचे विशेंत आयलेल्या त्या ताळ्याक अशें म्हळें, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार होस्स ताळो आकाशांतून आयकलो, तो आमी खुद्द आयकलो. ह्या शिवाय
आमचे थंय दृढपण स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशी आमी आयकला. तुमी त्या संदेशान चीत दिल्यार बरें. दीस उजवाडसर आनी फांतेचो सुकृत तुमकां अंतस्करणांनी उदेसर काळोखांत प्रकाशाक एक दिव्या बरी तो म्हणयेत. देवाचे उतर हे देवाचे बोड उपकार. Alleluia गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक वगळी पोचाया. Alleluia गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक वगळी पोचाया. हो मुदो मोगा सोपो तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका. Alleluia गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक वगळी पोचाया. Alleluia गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक वगळी पोचाया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू पेद्रूकू जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंकू आपणा संगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारता. एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक थाळो. हो म्हजो मोगासो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शिस इतले भियेले की ते धरणीर ओमतेच शेवटाले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां थाकीत दिली, मनशा पूत मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, जेजूच्या प्रकाश बरीत महिमेंत वांटिले जावया आनी आमची जिणीय चाल रुपांतर करया म्हणल्या विशयाचेर आमचो नियाळ आज आमी करया. जेजूच्या जिवितांत जाल्लें हें घडीत संपूर्ण रितीन शिसांक ते महिमे बरीत प्रकाश बरीत येणे तांच्याय जिवितांत जावंक आसा म्हूण सोम्यान दाखोवन दिलें. जे कश्ट मरण आपल्या जिवितांत बघून तो सर्गीचो वैभव जोडचो तो अवकाश हर एकल्याक मेळटा म्हणलें सोम्यान स्पश्ट केलां. त्या खातीर आज जेजूच्या रुपांतराची ही परब आमी आचरीत आसतना आमचे सगळे कश्ट संकश्ट आमच्या जिवितांत आसचे सगळी पिडा शिडा आनी येवच्यो अडखळी सोमी घेता आनी आमचें जिवीत महिमे बरीत प्रकाशान भरता. कोलकाताची भाग्यवंत मदर तेरेसा विशांत आमी सबार संगती आयकल्यात.
आयकल्यात गिना वय तिचे जिणये विशांत सभार संगती आमी शिकल्याव तिणें केल्ले मिसांव आमी जाणा आसाव भोव दुबळ्यांतल्या दुबळ्या लोकांक गरजेंत आशिल्ल्या पिडेस्तांक तांची शुश्रूषा करच्याक तांकां बरें जिवीत तांणी जिणयेच्या अंत काळार अनुभव करच्याक जायतें योगदान ह्या आमच्या भाग्यवंत मादर तेरेसान केलां आनी तिच्या जिवितांत घडिल्ली एक घडीत आज आमकां आमच्या जिवितांत प्रेरण जोडूंक अवकाश करून दिता आपणाची सेवा करण हर एका गांवान हर एका कुटुंबांत भेट करून वेता आसतना एक दीस एक प्रायवंताच्या घरात ती पावता तो प्रायवंत एक पिडेस्त जावन आसलो एक सुरो आसलो आनी सर्व सवलत्यो ताका नातल्यो आनी ह्या प्रायवंताच्या घरा भितर विकतना काळोख भुयार तिका थंय उजवाड पळोवंक मेळोंक ना आनी त्या खातीर ती नितळाय तांची करता आसतना आनी खंयच्या रितीन थंयसर एक दिवो पेटोवंक हांवें अवकाश करून दिवयेत म्हणलें चिंता पाटयत आसतना एका कोणशार धुळीन कोणेंच उपयोग करनासतना पडलेलो एक लांपी हांव थंयसर आसलो आनी ती तो बरें करून पुसता आनी ताका तेल वतोवन तो पेटयता आनी त्या घराच्या त्या सुतुरांत तो उजवाड फांकयता तो उजवाड पेटोवन जाल्लोच मदर तेरेसा त्या प्रायवंत व्यक्तीक विचारता कित्याक तुज्या घरांत काळोखाचें भुयार हांगासर विस्तारला कित्याक हो लांपी हांव इतलो बरो आसलो तूं पेटोवन दवरिनाय ताका त्या प्रायवंत मनशान दिल्ली जाप कोणा खातीर हांवें पेटोवचो हांव आसो एक सुरो म्हाका कोणी भेट करूंक येनात म्हजे लागीं उलोवंक कोणी नात म्हाका आनी एकल्याक तो उजवाड पेटोवन म्हजें घर दाखोवचो अवकाश ना कोणा खातीर हांवें पेटोवचो त्या दाळा मदर तेरेसा ताका म्हणाली जर तर म्हजी सिस्टरां हर एक दीस ह्या घरांत भेट करतीत जाल्यार तूं तो पेटयताय गी ताका तो प्रायवंत जाप दिवन म्हणालो खंडीत जावन हांव तो पेटयतलो आनी तुजी सिस्टरां हर एक दीस हांगासर येतीत जाल्यार उडास दवरन हांव तो लांपी हांव पेटयतलो म्हण तें उतर भास तो मदर तेरेसाक दिता अशें हर एक दीस मदर तेरेसाच्या मेळाची सिस्टरां ताका भेट करतली तो प्रायवंत लांपी हांव पेटयतलो आनी तांचे लागीं उलोवन आपले कश्ट दूख वांटून घेतलो अशें दीस पाशार जाले वर्सां पाशार जाली एक दीस त्या सिस्टरां कडेन अशें म्हणून ताणें मदर तेरेसाक एक विशय धाडलो ताणें अशें म्हळें म्हज्या त्या इश्टिणेक सांगा तिणें त्या दीस म्हज्या जिवितांत पेटयलेलो उजवाड अजून जिवाळ आसा अजून तो प्रकाश फांकोवन आसा अजून म्हज्या जिवितांत तो उजवाड भरून आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ भवन आनी भयणीन आमच्या जिवितांत सोम्यान हेंच केलां काळोखाच्या भुयेरान म्हणल्या बरी आमच्या उणेपणाच्या सक्तीन अस्कतकायेच्या वाटेन आमी वाट समकत आसतना सोम्यान आपल्या मिसामाद्वारी आपल्या जिविताच्या सालीद्वारी आमच्या जिवितांत प्रकाश फांकयला कितलो उगडास दवरून हांव तो प्रकाश अजून जिवाळ दवरनासा खंयच्या रितीन त्या प्रकाश बरेच सक्तीन हांव म्हजी क्रिस्ती जिणे जियोवन आसा खंयच्या जिवितांत खंयच्या म्हज्या संगतींनी ती जिविताची साल जेजूच्या त्या प्रकाशान हांवें उजवाडाची केल्या आज आमी तें विचारूंक जाय जेजूचें रुपांतर ह्याची परब आचारसिताना खंडीत जावन ह्या विशयाचेर नियाळ करचो सूक्त म्हण म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत देवान जायतीं बेसांवां वतल्यान जायत्या रितीन ताणें आमकां ताचो आदार दिला आमच्या जिवितांत गरजेच्यो सगळ्यो संगती ताणें फावो केल्यात मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजूचें संवसारी येणें कंगाल जाल्ल्या दुखीन भरिल्ल्या लोकांच्या जिवितांत एक बरवशा किर्ण जालें सर्व रितीन तो सर्गींचो प्रकाश मनशा कुळाच्या चरित्रेंत फांकलो आनी सगळ्या लोकांक त्या सर्गींच्या राज्याची बरी खबर फावो जाली आनी ह्या बाळाची सर्व रितीन जाल्लें जिणें आनी ताचें मिसांव शिसांक ताचे उपरांत आमकां
हर एकल्याक ते लाभला. सर्व रितीने ह्या जेजूचेर आमची मोत आनी काळीज केंद्रीत करून आमी हे संवसारी जिणे जियेता. तर आमी आमकांच विचारया, खंयच्या रितीन उसवाडाचे व्यक्ती जावन आनी एकल्याच्या जिवितांत उसवाड पांकोवचे व्यक्ती जावन आमचे जिवीत रुपांतर करचे व्यक्ती जावन आनी एकल्याच्या जिवितांत रुपांतराक प्रेरण जावचे व्यक्ती जावन आमी आमची जिणे जियेता. आमचे जिवीत सदांच देवाक मानता तसलें जावंक जाय. त्या खातीर वांजेलांत आमी आयकलेली ती उतरां देवान जेजू विशांत साक्ष दिवन सांगचे, हो म्हजो मोगा सुपोतो, हो म्हाका भोव चड मानवाला. आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत देवाक ही उतरां आमचे विशांत उसारूंक आमी अवकाश करून दिता. आमचे जिवीत आमी बऱ्यान जाणां आसाव, खंयच्या रितीन बावार्थाच्या संगतीनी गुंडायेन अर्थ करून खाण घेवन त्या बावार्थांत थीर रावन आमी आमची जिणेन जियेता. हर एकल्या संगी माया मोगान संतोषान आमी जियेता ते आमी बऱ्यान जाणां आसाव. देवाक आमी सदांच जेजू बरी आमच्या जिवितांत आमी ताची मोगाची भुरगीं ताका भोव चड मान वाल्ली म्हणून जावन उसारूंक अवकाश करून दिवंक जाय. जर तर आमी तो अवकाश देवाक करून दिना, खंडीत जावन आमी क्रिस्तांव जावन ह्या संवसारांत आमी जिवोवची जिणी व्यर्थ जाता. जर तर देवाचे प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक हर एक प्रयत्न करता, तर देवान दिल्ले आदेश पाळन आमची जिणी सदांच आमी जियोंक जाय. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ली ती जेजूच्या रुपांतराचे गडीत त्या तेका लागशिल्ल्या शिसांक पेद्रो, जाकोब आनी जोआंक सर्गीचो वैभव आनी तो महिमेवंत मनशापूत दोव्या नेसणार परजळीत आसचो तांकां दिसता. वरती दादोसकाय तांकां जाता. त्या खातीर हे दृश्य देखील ते उद्गारतात. मातेवचो वांजेल अध्याय 17 वाक्य 4 आमी अशें वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 4. सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें, तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारता. सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें, तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारता. त्या महिमेवंत वैभवांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो कांयच कश्ट नात. आपणे आशेल्लें आनी सोपणेल्लें आमकां लाभलें म्हणून पेद्रोन चिंतलें जायजय. त्या खातीर तो म्हणलो, आमी हांगाच आसल्यार कितलें बरें. संवसाराच्यो राटावळी नात. तुका येवचें ते विरोधपणी आमच्या जिवितांत ना. आमच्या जिवितांत आनी एकलो आमकां कितें बाधा करता म्हणलें चिंताप ना. हांगासर कितलें बरें. सर्गीचो तो वैभव व्हडा दबाज्यान आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक, सुशेग आमकां अनुभव करूंक थंयसर अवकाश लाभता म्हणलें चिंताप पेद्रो उसारता. पूण जेजू ताची ती उतरां आयकून ताच्या जिवितांत कितें मिसांव ताणें करूंक आसा तें तो स्पश्ट करता. खंयच्या रितीन हो वैभव ताका फावो जातलो म्हणलें तो आपल्या जिविता मुखांत उसारता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचेर आमचें चिंता पाठोवया. संतोषाच्या घडयांनी, उल्हास भरीत घडयांनी जर तर आमी जिणी जियोवन आसाव, संभ्रम आमच्या जिवितांत आमी चलोवन आसतना ते संभ्रम सदांच आसल्यार बरें म्हूण आमकां भोगता घेना. आमच्या जिवितांत आशिल्ले कश्ट थोड्या काळाक आमी विसरोंक शकता. त्या खातीर संतोषाच्या घडयांनी, उल्हास भरीत घडयांनी आमी आमची जिणी मुखारसून व्हरूंक हर एक प्रयत्न करता. पूण सोमी आज आमकां सांगता, ह्या संतोषा खातीर तुमच्या जिवितांत येवची हर एक पंथवाना तुमी फूड करूंक जाय. तुमच्या जिवितांत येवच्यो हर एक संगती तुमी फूड करून त्या सर्गीच्या वैभवांत तुमची जिणी विलीन करूंक हर एक प्रयत्न तुमी करूंक जाय. जेजूच्या रुपांतराच्या गणिताच्या पयलींचे अध्याय आमी वाचले तर जेजू थंयसर शिकोवन दिवन पिडेस्तांक गूण करून आसलेल्या मेसावा विशांत आमी आयकता. जेजू सबार कडेन हर एका जाग्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर, लोकांक बरें करचे खातीर वावरलो. सगळ्या गांवांनी तो भोंवलो. अशें करून वेता आसतना
जेजू कोण म्हणले एक सवाल थंयसर उदेता आनी ह्या सवालाक शिसांनी आयकल्ल्यो विविध जवाबी लोकांच्यो जवाबी विवरसून पेद्रो आपल्याच्या जिवितांतली जबाब तो ताका दिता आनी म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. उपरांत जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशांत तांकां खचित करता आनी ताचे उपरांत हे घडीत आपल्या जिवितांत घडतले तो सर्गीचो वैभव म्हाका फावो जातलो म्हणलें तो स्पश्ट करता. मोगाळ भवनां आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाच्या उतरां वरवीं जेजू विशांत आमी जाणा जाता. जेजून केल्ले मिसांव आमच्या जिवितांत करूंक हर एक प्रयत्न आमी करता. सबार फावटी आमच्या जिवितांत येवची पंत आव्हानां नियाळन आमी कंगाल जाता. कित्याक हे सगळें म्हज्या जिवितांत घडलां म्हणलें चिंतून सबार फावटी आमी देवा थंय दुबाव उसारता, निराश जाता. सबार फावटी आमी चिंतिल्ल्याच्या की दुसऱ्यांच आमच्या जिवितांत घडलां म्हणलें चिंतून आमी कंगाल जाता. तसल्या सगळ्या परिस्थितींनी जर तर जेजू संगी आमचो मोगाचो बांद आसा आनी ताका आमी भोव लागशिल्ल्यान वळखाता तेन्ना तो आमकां ह्या रुपांतराचो अनुभव दिता. कित्याक आमी जिवितांत बळवंत जावच्याक हो अनुभव आमकां तो दिता. त्या खातीर सबार रुपांतराचे अनुभव आमच्या जिवितांत जाल्यार जावंक पुरो. विविध रितीचे संभ्रम आमच्या जिवितांत संतोष आमकां दितात, दादोसकाय आमकां दितात, तृप्ती आमकां दितात. पूण त्या संभ्रमा उपरांत आमचें दिसाचें चालतें जिवीत चमकता. तशेंच जेजूच्या जिवितांत जें घडोवंक आशिल्लें तें सर्गीच्या वैभवाचें येणें जायसर ताच्या जिवितांत कितल्या रितीन कश्ट, मरण आनी आटे विटे ताणें सोसूंक आसात ते शिसांक ताणें स्पश्ट केले. आनी तांच्याय जिवितांत त्या मुखांत तो सर्गीचो वैभव तांचो कण घेवंक तांकांय अवकाश आसा म्हूण दाखोवन दिलें. तशेंच आमच्या जिवितांत तो अनुभव सोमी आमकां दिता. हांगासर आमी रेतीर मंदिराक येता, थोडी आमी सोनवाराचें येता, थोडी आमी वस्ते रेतीर हांगासर करता. आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या कामांत तावन वेगळें जावन हांगासर भोव लागशिल्ल्यान देवाचो अनुभव करूंक आमी येता. सर्व रितीने आराधन मीस शिकोवन आमी हांगासर आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण जोडूंक करता. ह्या सगळ्या संभ्रमाद्वारे आमच्या जिवितांत आशिल्ले कश्ट, आमच्या जिवितांत आयिल्ल्यो अडकळी सगळ्यो देवाक आमी समर्पिता. हेंच जेजू आज आमकां ताच्या रुपांतरा मुखांत शिकयता. ताच्या जिवितांत जावचें तें सर्गीच्या वैभवाचें येणें, ताच्या जिवितांत जावंक आसचें तें कुर्साचें मरण सगळें सोसून वरच्या खातीर, सगळ्यो संगती ताणें आपल्या जिवितांत अनुभव करचे खातीर एक सुरे सुवातेक तो वेतलो. आपल्या बापा संगी आपलो संबंध तो बळवंत करतलो. आपल्या मिसांवांत हांव विंगड वसाना जावच्याक, ती वाट सुखाना जावच्याक हर एक रितीन आपल्या जिवितांत देवाचो आदार तो मागतलो. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत जर तर ह्या सगळ्या संदिग्ध परिस्थितींनी कश्ट आकांतांनी सोम्या सरशीन आमी येता, रेतीरे वेळार आमचो वेळ संपूर्ण रितीन मागण्यांत आमी करशिता. आमची जिणी बळवंत करता, आत्मीक संगतींनी घटाय जोडटा, भावार्थान तीर जाता आनी परत आमच्या जिविताच्या चालीक आमी लागता. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज जेजूच्या रुपांतराची परब आमी आचरीत आसतना तोच देवाचो आदार आमी मागया. सदांनीत जे शिसांच्या जिवितांत उत्तेजन दिवच्याक सोम्यान तांकां एक दृश्य दिलें, तशेंच आमच्या जिवितांत सदांनीत जेजू लागीं आमी गेल्ल्या वेळार मागण्यांत आनी आमच्या आत्मीक आचरणांत तो भोव लागशिल्लो संबंध, तो वैभव सोमी आमकांय दिता. तर सगळी आमची जिणी सोमयाक समर्पिया. सोमयाच्या बेसांवान जियेल्ली जिणी सदांनीत मायामोगाची एकवटाची जावन सोमयाक मानता तसली जिणी जियोंक हर एक आमचे प्रयत्न करया. आमेन.
सगळे आमी उबे रावया आनी आमचो बोवाळ आमच्या देवात उसारया. सतमंता देवाक सर्वपिता बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या जो पवित्रात्म्यावर गर्भी संभवलो अंकुआर बरी येथावन जल्मालो कॉन्स पिलाता काल ताणे सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात सोडलो सोर्पवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रात्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावना आनी भयणीनो वडात वेगान हांगसर आमी आयल्या. आमचे कश्ट दोख सगळे आमी घेवन आयल्या. आमची ते सावा आमची मागणी आसात ती सगळी ह्या वक्ता पवित्र सभेच्या मागण्या मुखांत देवाक आमी समर्पिया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचो वावर सोलून वरच्या गोवळ्यांचेर याजकांचेर धार्मिकांचेर आनी लायिकांचेर तुजी आशिर्वादां वतून तुज्या मोगाचो पूत जावन आसच्या जेजूचें उतर सगळ्यांनी परगटूंक तांकां तुजें बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां तुजें बोळ दी. तांणी लोकांच्या मोगान भरून आपली जबाबदारी प्रामाणीकपणी सांबाळूंक आनी हर एका नागरिकांच्या वाडावळी खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे मदलो एकवट आनी माया मोग सडय. आमी एकामेकाच्या गरजांक पावून बरें फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काम नासतना आर्थीक वजें जड जाल्ल्या आनी जिवीत सारूंक कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींचेर तुजी दया दाखय आनी तांकां गरजेचें काम लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व युवा जणांक आनी भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी आपलो वेळ आनी देणी आपल्या समाजाच्या आनी भावार्थाच्या वाडावळी खातीर वापरूंक तांकां तुज्या पवित्रात्म्याच्या बळान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोवरे जमलेल्या आमी सर्वांनी दैवीक अनुभव जोडून आमच्या जिवितांत रुपांतर हाडूंक कश्टांक भियेनासतना तुका साक्ष दिवचें जिवीत धैर्यान जिवंक तुजी घटाय दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारार शांती विस्तारचे खातीर आमी विशेष रितीन मागया. प्रत्येक रितीन भारताच्या मणिपुरांत शांती स्थापीत जावच्याक थंयसर क्रिस्तांव लोकां खातीर जावचें शोशण सगळें बंद जावन सोम्यासो संपूर्ण सांगात थंयच्या भावार्थी लोकांक मेळचे पासत आमी मागया. आमी आमच्या याजक फादर जेकबा पासत पर 30 आनी 1 तारीखेर तांणी तांच्या जल्माचो 50वो जल्मा दिवस आचरसिलो. हांगासर दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत आपलो मेसांव वावर ते करनासतना सर्व रितीनी तांकां गरजेचो आदार करपा बरी भलायकी देव फावो करून दी म्हूण आमी मागया. तशेंच आमच्यो हेर खासगी वैयक्तीक गरजो आसात त्यो सगळ्यो आतां देवा मुखार आमी दवरया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच आमच्या जिवितांत तुज्या रुपांतराच्या अनुभोगान आमच्या जिणेचें रुपांतरण करूंक
आनी सर्व रितींनी तुका मानता तसलीं भुरगीं जावन ह्या संवसारांत आमची जिणेची जिवंक आमकां करपा लाभय. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मरे फात. आमेन. बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन हो गुंडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता. स्वीकार कर बापा हो गुंडो वायन गोवाचो गुंडो ताकाचो हो वायन बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन हो गुंडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबात सर्वेस्पर मानून घेऊ. महिमेवोन देवा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या रुपांतरान फांकलेलो ताचे महिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबार उरया. आमी ती सर्वेस्परा थंय पारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केले आनी आमच्या कुडी सारखे रूप आपले कुडीचे सुर्या सारखे परसळीत करून दाखयले. अशी ताणें मना शिसाची कुर्साच्या हिनपणा केली आयती आनी जी महिमा एक दीस ताच्या गुडार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपल्या सक्त मनशा सैबाचे कुडीन आदी फुडें सजापाणी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणे खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही सुमेस घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आणि ससणी कराराचे हे रगत, पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशां पसोत हे वरवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडवणीची काल तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बाबा आणि सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिदी मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सरमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. औंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगयोन जुजे तिसो निश्कळंक पोती, भगयोन धर्मदूत, भगयोन आनर जॉन्सन, जुजे फ्रेनाडा मिशन एसबीचे सर मारते भाव आणि सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानत व्यक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पबीचे पाण सर्गीचे जेजून आमकां बाणचे अत्रेगान आमी सेवचे केदे बोरते पागामचे. पबीचे बाण सर्गीचे जेजून आमकां बाणचे अत्रेगान आमी सेवचे केदे बोरते पागामचे. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतला त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडून आमचे कुडी ताचे महिमे बरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभय आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. पान 219 F6. तुका अर्घां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा हांव जियेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्घां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय मोजेर आता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता. दिल्या साबार देणी तुझे म्हाका भेटोवन दिता मोजे जीवन तुका. सोम्या हांव वेता तुका अर्घां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा हांव जियेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्घां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्र सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमीन.